सिंपल. आणि आता इट हॅज मोर रेलेवन्स विथ द होम क्वॉरंटायन. आता होम क्वॉरंटायन गव्हर्मेंटान दिल्ले त्याची SOPs डिक्लेअर केली. आता आम्ही जे तयार केले वेलसांवा खातीर ते होम क्वॉरंटायन जर तुम्ही करतले जाल्यार पंचायतीचो रोल कितें. होम क्वॉरंटायन 2 इम्पॉर्टंट पंचायती खातीर आसा रोल. एक म्हणल्यार तांणी डेप्युटी कलेक्टर ते तांचे कॉर्डिनेट तांणी करपाचे आसा. तांचे बायोवेस्ट जातले ते तांणी व्हरपाचे आसा. म्हणल्यार collector will inform that this person is having home quarantine, you have to keep. And thirdly, they in that home quarantine, they have to watch that they are not violating norms. But that is not enough. हे कशें जालें की एका चोराक दवरला तुमी आनी ताका कॉर्डन केला अशें सगळें. होम क्वॉरंटायन म्हणजे तशें आसा तर पयलींच्यान. पूण होम क्वॉरंटायन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन दे आर केप्ट आयसोलेशन्स. Then society has to take care of it, and that was the demo of that total lockdown was this. That time entire country was shown. Now in containment zone what has happened? Only those located there, they are disconnected from the entire world. So you have to develop the systems that you are within that vicinity, they have to help themselves. Now they have to prepare and say, if I am going for 17 days quarantine, what preparation I have to keep myself. Till that time, we were believing that by social distancing, mask, we will not get corona. What I am interacting is what to do with when it will enter in this. It is just the message of disaster management. Positive मेळ्ळे ताका केन्ना काय फोन करून 108 ताका कोविड सेंटराक पावयसर ते. आतां म्हाका सांग ही थर्ड आमकां एम्बुलन्स खंय तर दुसरे कडेन क्रिटिकल पेशंट आसा ताका चड इम्पॉर्टंट. हांवें जर स्वताच व्हेहिकल वचून थंय जर वचपाचें म्हगेलें अरेंजमेंट ती व्हेहिकल सेम रिसोर्सीस वी कॅन यूज वेरी क्रिटिकल पेशंट वीच इज मोर इम्पॉर्टंट. सो दॅट्स ट्रिटमेंट, critical treatment, under observation, doctor's role cannot be taken out. But whatever we can reduce the burden of unnecessary attention can be reduced by the home quarantine. आणि केसरीवालान बेस्ट तरेन दिल्लीत करून दाखयला. तुम्ही कालचे परिचय जर पळयले ना तेजे कोविड केअर्स एम्प्टी जाले आसात. ना पूण दोतोर अशें जरी जाय म्हणजे होम क्वॉरंटायन जरी मनीस रावपाक लागलो यू थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर दी स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो. या दॅट रिड्युसीस एंटायर रिसोर्सीस. बर्डन ऑन रिसोर्सीस रिड्युसीस ड्रास्टिकली. प्लस एटेन्शन कोणाचें जालें तो इज इन होमली एटमॉस्फियर. आज आमचे लागीं तर आमी न्यूज चोयता हें चोयताय सादे मनीस सादे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तेमकां कांय नॉलेज ना ऑन हेल्थ ग्रावंड बट ते भासाभास दिताय जायती. पूण हांवें आज तें केलें ना. हांवें आज स्पेशल डॉक्टर आले हू कॅन एक्सप्लेन ऑन कोवीड. सो आज कोणूय उलयता कोवीड अशें करपा जाय तेशें करपा जाय तेशें करपा जाय. पूण हें लोकांक कळपाक आनी दुसऱ्यांनी करपाक न्हू म्हाका पब्लिसिटी मेळपा जाय म्हूण. पूण ही पब्लिसिटी तुमचे उद्देशी मिडिया उद्देशी सगळ्या पावपाक आनी दुसरे कडेनी तेणी असले प्रोग्राम करून येवपाक. आनी दोतोरान मदून सांगलां की आपल्याचो नंबर कोणाकूय दी म्हूण खंयच्याय टायमार आहा. एक पेशंट घरान मेलो कोवीड मेलो सो कितें करपाचें आमी सगळे धांवतले ताका सोडून ताका व्हरोन खंय भायर उडोवपाचो ना. तेणें सगळें इंस्ट्रक्शन दिलां आनी हें सगळें जेन्ना तेणें म्हाका आज आमी हिंगा वांटिलो सगळ्या SOPचेर होम क्वॉरंटायन आनी कशें कितें हें सगळें आमी आज डिस्ट्रिब्यूट केलां. सो हांव मिडियाकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक ते येयले आनी ही खबर आज दुसऱ्या पावतली आनी कोणूय कोवीड जालो मनशाक घराब्यान दूख ना जावपाक तांकां पयस करपा जायना. कितें दुयेंस कोणेंय हाडना तें आमी आतां तेतूंतल्यान फायट करून आमी मुखार वचपा जाय एकामेकांक आदार दिवपा जाय. सो आमी म्हणटा कितें कोवीड जालो ताका घरां बंद करे ताका भितर दवरे ताका जेवण कोण दितलो. आज आमी चोयलां काल जुवारी नागार लोक बाडो रस्त्यांचेर येवन रोटालो तांच्या पोटाचें ना ताका पयशांचें ना. पूण हें कोणें चोवपाचें हें कोणें जो कोणा मनीस सजमोन येता दुसऱ्याचें त्या मनशान असो मनशांनी मुखार सरपा जाय. आनी तुमचे सारके मिडियान आज जायते आमकां स्ट्रेंथ दिला की कोविडाचें कशें झगडपाचें.